फाटले कितलेशेच दीस जाले मतदान चोरी वेल्यान बोवाळ सुरू आसा। मतदान चोरी वेल्यान विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरला। मजगती मतदान चोरी विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान सांगले की मतदान चोरी हो विशय वेंचणूक आयोगाचो आसा। म्हाका पक्ष लागना। वेंचणूक आयोग पारदर्शक पद्दतीन वेंचणूक करपाचो यत्न करता। मतदार वळेरेंत चुको आसात त्यो चुको आयोगान दुरुस्त करपाची गरज आसा। मतदान चोरी विशीं विरोधकांनी केल्ले आरोप निराधार आसात म्हूण श्रीपाद नायक सांगता। आयकात। आता इलेक्शन कमिशन ज्या पद्धतीन साफ सुथरे इलेक्शन करपाचो प्रयत्न करता। खंय हांगा थंय खंय तरी लोकल हातूंतल्यान खंय बुथाचे हितूंतल्यान खंय तरी एवढे तेवढे जावंक शकता, पण तें कंट्रोलान हाडपाचें काम इलेक्शन कमिशनान बरें काम केल्लें आसा। पण हे जे करतात, हे जे कितें विरोधक जे प्रचार करतात, मतां चोरली तर त्याच्या कर्नाटकांत त्याची सरकार आसात, ताणें इलेक्शन जिंकलां, थंय गोष्ट म्हणजे हे जो आसा इन जनरल आसा। आनी म्हणून कोणाचेर खंय बोट धरून किंवा आमकां सांगपाक इतलें दिसता की मतां चोरली म्हणून ऑपोजिशनान खंय तरी आपल्या एक जीपेक लगाम घालूंक जाय। भारतीय जनता पक्षान वोट चोरली हो विशय इशी जो आहा पार्टी हांगा पार्टी खंय येता, आणि म्हणून हे जे काही असे आरोप जे आहेत ते निराधार असतात। परंतु एक गोष्ट खंय तरी एवढे तेवढे चुकून जाल्ले आसतले ते सारखे करपाचें काम इलेक्शन करता। मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव मतदान चोरी विशीं कितें उलयलो ते आयकात। 29 years of our independence. Also, today there is a clear-cut connivance of the Election Commission of India with the ruling party. It has been seen neutrality is not being maintained. So, होय ना होय म्हाका दिसता where are we heading? आणि त्याच पद्धतीन सगळ्या नागरिकांनी म्हाका दिसता have to be alert about the communal tensions जे थोडे non-state actor करपाक सोदता within the state of Goa or within our country. सगळो विचार करून we pray that all of us live in communal harmony. आणि जे म्हाका दिसता we have to be alert also कित्याक जे फ्रीडम फायटर आमच्या पासून जे मी त्याग दिलेले आसा, खास करून फॉर आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स, हुंय ना हुंय आमच्या कॉन्स्टिट्युशनल रायटा जे पड विरुद्ध जे मनीस म्हाका दिसता मुखार एक प्रयोग करता, खास करून नॉन स्टेट एक्टर आमचो पीस पाड घालपाक म्हाका दिसता हुंय ना हुंय वी हॅव टू ऑल्सो बी अवेअर। दुसरे वटेन दिल्ली वेंचणूक जाल्ली तेन्ना मतदान चोरी विशीं आम आदमी पक्षान बोवाळ केल्लो। जे जाग्यार भाजपाचे आमदार आसात थंय दर एका घरात 100 ते 150 मतदार नोंद जाल्यात म्हूण उक्ताडार हाडिल्ले। मात आयज काँग्रेस पक्ष जे मतदान चोरी विशीं उलयतात तांच्यांनीच आम आदमी पक्षाक फटींग थारायल्ले म्हूण आपाची गोय प्रभारी आनी दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेनाचें म्हणणें। जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो बार बार आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को उठाया था। हमने नई दिल्ली विधानसभा में खासकर दिखाया था कि जहां पे बीजेपी के एमपीज हैं वहां पर एक एक घर में 100 वोट, 150 वोट रजिस्टर किए गए हैं। हमने बार बार इस पर आवाज उठाई थी, और आज यही कांग्रेस पार्टी जो आज वोट चोरी की बात कर रही है, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आज मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो संदीप दीक्षित जी ने, अजय माकन जी ने दिल्ली चुनाव के दौरान बयान दिए, वोटर रोल्स के मैनिपुलेशन के खिलाफ जो बयान दिए, कांग्रेस को भी उसका जवाब देना होगा कि जब ये ऐसे नहीं चल सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो बोलेंगे कि वोट चोरी नहीं हो रही है, जब बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो बोलेंगे वोट चोरी हो रही है। तो कांग्रेस को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्विकार।